Praise the Lord. Praise the Lord. Let's give a mighty hand to the Lord. आम्ही जोरान ताळयो पेटोवन सुमयाक आमी अर्गां स्तुती करया मोगाचेनो. Mighty hand to the Lord. जोरान आमी ताळयो पेटया मोगाचेनो. सुमयान आमकां आपोडलां बरें केलां. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord was healing and delivering you right now. ह्या घडये सुमी आमकां आपोवन गूण करतेत आसा. We will continue worshiping in the coming moments in between the session, and also at the end we will have the holy adoration. आमी ह्या टॉकाच्या मदें आमी आराधन स्तुती मुंदरसून वता मागीर निमाणे हांगासर आराधन आसा त्या वेळारय आमी आराधन स्तुती आमी मुंदरसून वता. Please be seated. सगळे आमी बसया मोगाचेनो. Praise the Lord. Praise the Lord. So my dear brothers and sisters, yesterday we were talking about the importance of being holy. काल आमी आयकल्लें आमच्या जिवितांत पवित्र जावचें ताची गरज कितें गी म्हणलें. How many of you have come here for the first time? You did not come yesterday, but you came today. Lift up your hands. कितलीं जाणां आज पयले फावटी आयल्यार काल येवनात आज आयले हात वयर घाला पळया. So many of you. A special welcome to all of you. तांकां सगळ्यांक एक विशेष स्वागत आज. How many of you came yesterday but did not come today? Lift up your hands. काल आयिल्लीं आज येनातली हात वयर घालूंक सांगता. Nobody. Very good. Praise the Lord. Praise the Lord. You know, when we come in the presence of, for example, when you come to your mother, आमी आमच्या आवय लागीं येता आसतना suppose you take one plate and show it to your mother and say, Mother, give me some food in this. आमी एक प्लेट व्हरून ह्या प्लेटीन म्हाका कान दी म्हणून विचारतना And when the mother looked at the plate, त्या दाळ म्हजी आवय प्लेटीक पळयता. the plate was dirty. त्या प्लेट मेळी जाल्या. Will any mother pour the food into that plate? त्या मेळी जाल्ल्या प्लेटीन खंयची आवय कान घालता गी? No. ना. First, mother will ask the child, go and wash the plate and come. पयलें त्या भुरग्याक आवय वचून ती प्लेट नितळ करूंक सांगता. The same way, or mother herself will wash the plate, and only then she will pour the food into it. नाजाल्यार तीच वचून ती प्लेट धुता ताच्या उपरांत त्या प्लेटींत कान घालता. The same way, तशेंच unless you wash yourself, आमी आमकांत नितळ केल्या शिवाय cleanse yourself, आमकांत नितळ केल्या शिवाय God's blessing will not be poured into your life. देवाची बेसावां आशिर्वादां आमच्या जिवितांत येवची ना पडची ना. All the blessings which you are in need is already released from heaven 2000 years ago on Mount Calvary when Jesus died. आमकां कितें पुरो आशिर्वादांक गरज आसात ती 2000 वर्सां आदीं त्या कालवार दोंगरार जेजू कुर्सार उमकाळून थंयसर मरतना थंय थावन ती भायर सरल्यांत. Now nothing is reserved in heaven. Everything is released. सर्गी आतां कितेंय आशिर्वादां नात पुरो थंय थावन भायर सरल्यांत. That is why when Jesus died, the heavens opened. तेदुगून जेजू मरतना सर्ग उक्तो जालो. Not only that, the Heavenly Father gave His own Son. Son is the last gift He could give, and He gave. आनी बापान ताचें निमाणें गिफ्ट काणीक आमकां दिलें ताचो पुतूत. Now nothing else is remaining. सर्गार आतां कितेंच ना मोगाचें. And all these blessings are there just above your head. सकड आशिर्वादां थंय इल्ले वयर म्हज्या तकले वयर आसात. It is released to you. ती म्हाका पावतात मेळटात. And it is there just above your head. म्हज्या तकले वयर मात आसात ती. And if you don't get it, ती म्हाका मेळना जाल्यार it is not God's problem, it is your problem. हें देवाचें समस्या न्ही म्हजो समस्या. The moment you cleanse yourself, it will come to you. खंयच्या घडये आमी आमकांत नितळ करता त्या दाळा ती आशिर्वादां आमचे थंय देंवून येतात. In UK, it is the council, local council, who distributes the drinking water in every house. युकेंत थंय कावन्सील हांगासर आमचे म्युनिसिपालिटी आयल्या वरी थंयसर पिवोवचें उदक हर एका घरांक ते दितात. Once when I opened the tap, there was no water. एक बडी हांव टॅप उक्तें करतना थंय उदक नातलें. I called them and said, there is no water in my room. हांवें म्युनिसिपालिटी कॉल केलें हांगा उदक ना म्हणून. And then they checked and said, there is water here, we released the water already. आनी ती म्हणाली चॅक करना आमी उदक सोडलां. I said, I don't get it in my room. पूण हांवें सांगलें हांगासर म्हज्या रुमांत उदक ना मेळना म्हाका. Then some engineers came and they checked and they found there was a tap blocked in just outside my room.
ताचे थोडे इंजिनियर आयले तांणी येवन पुरो परीक्षे करतना ताच्या रुमाच्या बायलान एक टॅप ब्लॉक जाल्लें. Then they said, it's not our problem, it's your problem. You go and rectify the pipe. इंजिनियर म्हणालो की आमचो समस्या न्ही तुजो समस्या तुवें सारको करीजे. The same way, त्याच परी what God has to give you is already given through Jesus Christ. देवान आमकां कितें दिवंक आसलें ताच्या पुता जेजू मारिपाद येदोळूच दिवन जालां. He has given you everything 100%. तुका आनी म्हाका कितें दिवंक आसा तें 100 वांट्यांनी देवान दिलां. Now the ball is in your court, in my court. आतां तो बॉल म्हज्या आनी तुज्या कोर्टांत आसा. Now what we need to do, आतां आमी कितें करी जाय? we just need to purify ourselves. आमी आमकांच नितळ करी जाय मोगाचें. Everything is a purification. हर एक आमचे पाताक आमी नितळ करूंक जाय. Now you are here sitting and attending this retreat. आमी हांगासर आतां बसून ही रितीरेन भाग घेवन आसा. You are kneeling down and lifting up the hands and praying. आमी दिमी घालून हात वयर करून आमी मागता. Do you think you are trying to please God? तू चिंताय की तुजी You are trying to please God? ओके आमी हात वयर करून मागतना आमी देवाक प्लीज करता म्हण चिंतात की तुमी? We cannot please God. आमी देवाक मेसवंक जायना. We don't need to please God. आमी देवाक प्लीज करी जाय म्हणली गरज ना. God is already pleased with you through Jesus Christ, through the sacrifice on Mount Calvary. Heavenly Father is already pleased with the whole humanity. देव आमचे थंय ऑलरेडी मेसवाला ताच्या पुताचे साकरी बेज त्या कालवार दोंगरार तो अर्पण करता आसतनाच. We don't need to please Him anymore. आनी तातूंत आमी आनी मुखार देवा प्लीज करी जाय म्हणना. You don't need to please Him anymore. आमी ताका आनी प्लीज करी जाय म्हणलेंच ना. You know, sometimes I've seen people going to Velangani and kneeling down through the sands and walking. तो आमी ताणें पळयलां थोडी वेलंकणी वेतात थंयसर रेंव आसा तातूंत दिंबी घालून चलोवन वयचें. So I asked one person, why do you do that? आमी एका व्यक्ती कडेन थंयसर विचारलें तूं कित्याक करताय? Then he said, ताणें म्हाका म्हळें let Jesus see me and see my pain and at least do something for me. जेजू म्हाका पळोवन दी म्हजी दूख पळोवन दी आनी म्हाका कितेंपणी करून दी म्हणून. Jesus will be pleased with my sacrifices. जेजू म्हज्या साकरी बिसा थंय प्लीज जावन दी म्हणून. The Heavenly Father will be pleased with my actions, devotions. देव म्हज्या या सक्कड चटवडके दे कार्यान थंय प्लीज जाता. Then I told him, थंय हांवें ताका सांगलें if this is your intention, जर तर तुजो वो उद्देश there is something wrong in that intention. तर थंयसर तुज्या उद्देशान कितेंगी चूक आसा. The Heavenly Father is already pleased with all of you through the death of Jesus on Mount Calvary 2000 years ago. देव आपणाच्या पुताच्या त्या मोरना मारिपात त्या कालवार दोंगरार 2000 वर्सां आदींत अरी एकल्या थंय मेसवाला प्लीज जाला. Now you don't need to please the Heavenly Father. देवाक आनी की आमी प्लीज करीजे म्हणा. You only need to do one thing. आमी एकच करूंक जाय You आसलें. purify yourself. आमी आमकांच नितळ करी जाय. Overcome the temptations of your flesh. आमच्या कुडीच्या वडण्यांचेर आमी जैत येवंक जाय. Cleanse your body. आमची कूड आमी नितळ करूंक जाय. So walking through the sands in Velangani, through this you are purifying yourself. आमी त्या वेलंकनी त्या रेवेचे सल्ल्या मारिपात आमी आमकांच नितळ करूंक जाय. When you are sitting in these under the scorching sun here and praying and lifting up the hands, you are not pleasing God, you are purifying yourself through worshiping God. आमी या कठीण वताक हांगासर बसून देवाक अर्घ स्तुती दिता आसतना आमी देवाक प्लीज करचे न्ही, आमी आमकांच नितळ करता मोगाचें. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's read this word of God, 2 Timothy chapter 2 verse 20. तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र 2 Timothy chapter 2 verse 20. 2 Timothy chapter 2 verse 20, we read like this. In a large house, there are utensils, not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special use, some for ordinary. You know, in your house there are utensils, right? एका व्हडल्या घरांत रुपया भांगाराची मात्र न्ही, रुखाडाची वा मातयेची आयदनांनी आसतात. तांतली थोडी उत्तम आणि थोडी कदीम उपयोगाक वापरतात. So
There are some utensils used for special occasions, some are for ordinary occasion. आमच्या घरांनी थोडी आयदन आसात, थोडी विशेष संदर्भार आमी उपयोग करता, पूण उरली थोडी हर एक दीस आमी उपयोग करची आयदन आसा. The same way in front of God. त्याच प्रमाणे देवा मुखार Sometimes we are used only for ordinary things, ordinary life, but some occasions God may use us for special purposes. थोडे बडी आमकां देव सदां आमच्या जिविता उपयोग करूंक बरो, पूण थोडे बडी देव आमकां विशेष तरान उपयोग करूंक We बरो. read chapter 2 verse 21. अध्याय तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 20 वाक्य 21. All who cleanse themselves of the things I have mentioned जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगुणातली आपणाक सदोवन नितळ करता, will become special utensils, तो उत्तम उपयोगाक पडटा तें आयदन जाता. dedicated and useful to the owner of the house, दुनियाक म्हणून भेटोवन दिल्लें तें ताका उपकारा पडटा ready for every good work. आनी हर एक उत्तम सेवे सत्काराक उपकारता तसलें Praise the- आयदन तो जावंक पावता. Praise the Lord. Praise the Lord. God is going to use you for good work. देव तुका आनी म्हाका ताच्या बऱ्या कामा खातीर उपयोग करूंक आशेता. If you are ready to cleanse yourself. आमी आमकांत नितळ करूंक तयार असल्यार मात्र. God did not say, if you are ready to please me, I will use you. देवान म्हणून हांगी म्हाका तुमी प्लीज केल्यार हांव तुमकां उपयोग But he करता. said, if you cleanse yourself, I will use you. ताच्या बदला देवान म्हणा तूं तुकात नितळ करताय जाल्यार हांव तुका उपयोग This करता. is one problem we all face in our lives. एक व्हडलो समस्या आमी हर एकली आमच्या जिवितांत फुड करनासा. Most of our spiritual life and spiritual actions and even rosaries and prayers and fasting, we are trying to please God. आमचे सबार आध्यात्मिक चटवटिके जावंक बरो तेच मागणे आमी करचे, हर एक देवाक प्लीज करूंक आमी We करचे. are trying to please God. आमी देवाक प्लीज करूंक प्रयत्न करचे. Pleasing God is not necessary. God is already pleased with you. देवाक प्लीज करचे गरज ना, देव ऑलरेडी म्हजे थंय तुजे थंय प्लीज जाला. What we need to do is cleansing ourselves, कितें गरजेचें आमी आमकांच नितळ करचें, purifying ourselves. आमकांच संपूर्ण नितळ करचें. That's all we need to do. ते आमी करूंक जाय मोगाचें न्हू. Pleasing God, Jesus did for you and me. देवाक प्लीज करचें जेजून तुमचे खातीर आनी म्हजे खातीर केलां. Is it clear to you? हें समजालें की तुमकां? So remember your holy rosary, तुमी उडाव दवरा तुमचो तेर्स, your personal prayer, तुमचे वैयक्तीक मागणे, your fasting, तुमचो उपास, your penances, तुमचे प्राजित, your personal time that you spend in front of the blessed sacrament. तुमचो तो वैयक्तीक वेळ, तो प्रमुख वेळ पवित्र साक्रामेंत आमकां करसून सो. These are not to please God, हें पुरो देवाक प्लीज करूंक न्ही. through which we are all being cleansed. ह्या सगळ्या मरीपात आमी नितळ निर्मळ जाता मोगाचें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Many people today, सबार जण आतां they don't think about cleansing themselves. आपणाक नितळ करच्या विशयान ते चिंतिनात. They think through these they are trying to please God. ते चिंतात ह्या सगळे चटवटिके मारीपात आमी देवाक प्लीज करता. That is why they come to church, and in the church they are very prayerful. त्या देखून ते इगर्जेक येतात, इगर्जेक येवन भक्तीपणान मागतात. Outside the church, इगर्जेच्या भायर they gossip. ते खोबरो उलयतात. They use swearing words, तांचे शब्द दुखोवची, abusive language, दुखोवची उतरां ते keep उलयतात. hatred against their enemies, दुश्मना विरुद्ध राग द्वेष, fight between husband and wife. दादल्या स्त्रियेमध्ये झगडे. They don't feel bad about it. त्या विशयान तांकां कांय पाड म्हणून बोगाना. But in fact, पूण all these prayers and sacrifices which they do is supposed to be for this cleansing. आमी करचे सगळे भक्तीपण, आमचे मीस उपास आमच्या नितळाय खातीर. One day we had a retreat in one of the parishes. एक फावटी आमी जे एका इगर्जेंत गरजें एक रितीर आसली. And then, we used to have popular mission retreats. That is, in the parishes, we do popular mission retreats. तांच्या त्या पॅरिशांत थंयसर मिसांव रितीर. And then in between the retreat, we used to go for house visit. ह्या रितीरेच्या मध्ये तांणी घर भेटेक वेचे आसले. And when we went to one house, I was, the organizers, the parish committee members, they were taking all the priests to different areas of the parishes. एक फावटी एका घरा गेल्या वेळा म्हळ्यार हे गवळीक मंडळींत आसले सांदे
अरे एका याजकाक दुसऱ्या दुसऱ्याकडे आपण वेताले. And one man took me to one area of the parish. एका व्यक्तीनं पद्राबाक एका कुशीन एका वाड्याक जाऊन बरो आपण वेल्लेंगी. And when we came to one house, केदना एका घरा आयल्या when I reached outside, भायर आई पावल्या वेळार I could overhear there's a big fight going on inside. घरा भितर कठीण झगडे जावन आसले पद्राबाक आयकलेंगी. One male voice and one female voice. एक दादले स्वताळो आणि एक स्त्री स्वताळो. I know it is between husband and wife. पद्राबाक कळलेंगी दादल्या स्त्रियेमध्ये झगडे. Then I asked this man, shall we wait until this fight finish? तवळ पद्राबा सांगत असल्या त्या व्यक्तीक सांगलेंगी तांचे झगडे जाता मुसर आमी हांगा रावया हांगी म्हणून. Then he said, don't worry father, you come because this is every day. नाका पदर आमी या पदर हे सदांचे. Then I just believed him and he just entered. I also entered behind him. आमकां केदाळ ताका पातयलो आनी केदाळ तो घरा भितर सरलो आमी ताच्या फाटल्यान भितर सरलो. He knew this family, so he just opened the door and went inside. I also followed him. त्या व्यक्तीक त्या कुटाम परिचित आणि त्यातून ताणे दार उक्ते गेले तो भितर गेलो पाद्रा बी ताच्या फाटल्यान भितर गेलो. And suddenly they were shocked to see us. तक्षण पद्राबाक आणि ताका पळोवन तांकां शॉक जालो. The husband, he was about to say one bad word and he opened his mouth and did not close it. दादल्यान एक पाड उतार सांगून तोंड उक्ते गेले पद्राबा पण तोंड तशेंच. And wife is with the broom is lifted and not falling down. स्त्री हातांत सारवणीचो कुंटो काडून वयर उखल्लो तशीच आसली. And they were standing still like a tableau. ती तशेंच आमकां टाबलो कसो आसा तशी उबे रावली. They didn't expect us at that moment. म्हळ्यार पद्राबानी तो येता म्हण तांकां तांणी चिंतूंक नातलें. I was also really embarrassed about that. पद्रापैकी तांकां पळोवन त्या परिस्थितींत बेजार जालेंगी. I didn't know whether to stand there or escape. पद्राबाक ते रावचें की धांवचें म्हण कळोना. But within 2 seconds, 2 सेकंदां भितर everyone came to the conscience. हर एकली तांच्या स्थितीक फाटी आयली. The wife immediately disappeared to the kitchen with the broom. स्त्री तक्षणा आपणाच्या हातांतल्या सरवणीच्या कुट्या समेत कुदना धांवली गई. Husband closed the mouth. दादल्यान ताचें तोंड दांपलें गई. And then he looked at me and smiled. पद्राबा थंय पळोवन एक हांसो दिलो. And he said, Father, you came in a wrong time. आनी ताणें पद्राबा सांगलें गई तूं आयिल्लो वेळ सोमाना म्हूण. Then I just kept quiet. I was just looking around as if I didn't see anything. पद्राबान कांय उलो ना गई. हांवें पळोवन येतल्या बरेकन इशीन तिशीन पद्रा पळोवंक लागलो. Then I saw one banner, a small, what do you call, a small banner on the door post. घराच्या बागलार एक बॅनर आसलें धाकटें. A sticker. एक स्टिकर आसलें. Jesus is the Lord of this house. जेजू या घराचो धनी सोमी. Then I told this man, पद्राबान त्या व्यक्तीक सांगलें गई. my dear friend, you are so embarrassed to see me in this situation. तो ताका तुका म्हाका ह्या घडये पळोवंक तुका इतलें लज भोगली. You are so ashamed that I saw whatever you were doing. हांगासर कितें जातलें हांवें पळयलें म्हूण तुका बेजार लज भोगली. And I heard all your swearing words. तुमी उलयलें हर एक उतरां हांवें आयकल्यान. And you are so ashamed of it. आनी तुका तें उतरांक इतली लज भोगता आतां. But what about Jesus, who is the Lord of this house, who is 24 hours available in front of you and he is listening to all these? तर कितें जेजू ह्या घराचो धनी आनी सोमी 26 वरां हांगासर आसा तो हें पुरो आयकताना ताची गत कितें? Are you not embarrassed? ताका बेजार जायना? तुका त्या घडये लज भोगना? Are you not ashamed of it? तुका तें पळोवन लज भोगना? That is why I told you, त्या देखून हांवें तुका सांगलें we are only trying to please God. त्या देखून आमी देवाक प्लीज करचे न्ही. With our popular devotions, आमच्या सदांच्या अपूर्वाच्या त्या मागण्या मारीपान we are not ready to change our lives. आमी आमचे जिवीत बदलिना जाल्यार, We are not ready to cleanse our life. आमचे जिवीत नितळ करिना जाल्यार God doesn't want your bribery. देवाक आमचे लॉन्स नाका. Many of our prayers and sacrifices and devotions are bribery to God. आमी करचें ते थोडी मागणी आमचे देवास्पण आमी करचें बरो देवाक लॉन्स दिवचें. It is business. हे एक बिझनेस. Business means what? व्यापार. Business means what? Vyapara means what? Give and take. दिवचें आनी घेवचें. बिझनेस. I give 10 rosaries, you give me some blessings. हांव तेच म्हणटा तूं म्हाका बेसांवन दी.
I will do fasting for 40 days. You give me some blessings. हांव 40 दीस उपास करता तूं म्हाका येन दी. My personal life, you don't interfere. That is my personal life. ते म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत तूं मेतेर जायनाका. At home, I will shout, scream. It's none of your business. हांव म्हज्या घरा बोबो घालता, लढाई करता, कितें तें म्हजें वैयक्तीक. When you need donation, I will come to the church and will put something in that box that is passed on. तुका दान जाय म्हणटा ना, हांव इगर्जेक येता आनी ते पास करच्या त्या बॉक्सांत हांव दान घालता. This is how most of our devotions. आमची मस्त भक्तीपणां येंस मोगाचें न्हू. It won't work. हें वर्क जायना. We cannot bribe God. आमी देवाक लॉन्स दिवंक जायना. God wants your purification. देव आशेत आमचे नितळ जावंचे. Jesus wants you to be cleansed. जेजू आशेत आमी नितळ जायचे म्हणून. Unless you cleanse yourself, आमी नितळ जाले शिवाय we will not be delivered. आमकां सुटका मेळची ना मोगाचें न्हू. You know, there is a beautiful example in the Bible. बायबलान पवित्र पुस्तकान एक सोबीत दाखलो आसा. Israelites were saved from Egypt. Israelites were saved from Egypt. इस्रायल प्रजा इजिप्तांतून भायर येता आसतना The Lord is healing somebody who has got problem with your leg, especially in the right knee, swelling, pain. You could not bend your knees. Now the Lord is healing you right now. कोणाच्या उजव्या पायांत बेंड करूंक जायनातलो दूख आसली सोमी ह्या घडये ताका आपोवन आसा, नितळ करना आसा. Who are they? Kindly lift up your hands and wave your hands. हात वयर घाला. Wave your hands like this. Wave your hands. Wave your hands. So many of you give a mighty hand to the आमी Lord. जोरान ताळयो दिवन देवाक स्तुती करया, अर्गां दिवया मोगाचें. Praise the Lord. Praise the Lord. Now what I'm going to tell you is very, very important. Listen very carefully, my हांवें dear आतां brothers कितें and sisters. सांगूंक आशेतां तें अति गरजेचें चीत दिवन मोद दिवन आयका. When Israelites were saved from Egypt, केन्ना इस्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतले भायर येतली. before this deliverance happens, तांकां सुटका मेळच्या पयलें God did many things देवान जायती संगत्यो तांचे खातीर to केल्यो. deliver them. तांकां सुटका लाभोवचे खातीर. And there is a secret in it. There is a secret in it. तांतूं एक विशय जावन सिक्रेट आसलें. I'm going to tell you that secret. तांतूं थंयसर आसलें सिक्रेट कितें पाद्र सांगूंक How आशें. did they get the deliverance? तांकां कशी ती सुटका मेळ्ळी. If you know that, तुमकां तें कळ्ळें जाल्यार this secret, हे सिक्रेट तुमकां कळ्ळें जाल्यार and apply into your life, तेंच आमच्या जिवितांत आमी एप्लाय केलें जाल्यार you will also get deliverance. आमकां ही सुटका सोडवून मेळटा मोगाचें. Let's see how did God deliver Israelites from Egypt. देवान ताच्या परजेक कशें त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटका दिले आमी ते आयकुया. God sent Moses to Pharaoh, देवान मोइजेक फाराव्या सशीं धाडलें. and God said, send my people आनी देवान मोइजे मुखांत फाराव्याक सांगलें म्हज्या लोकांक धाड, so that they may worship me. ती येवन म्हाका अर्घ स्तुती आराधन करून दित. So Moses came and told Pharaoh, मोइजे येवन फाराव्याक ताणें सांगलें. but Pharaoh said, पूण फाराव्यान सांगलें I'm not interested. म्हाका तातूंत आसक्त ना. I'm not going to send my people. हांव म्हज्या लोकांक धाडूंक सोडूंक तयार ना. Moses said, पूण मोइजेन the म्हळें God of Israel इस्रायलाचो देव is demanding you, तुजे थावन डिमांड करता, give my people, send my people, म्हज्या लोकांक धाड, so that they may worship me. ती येवन म्हाका आराधन करून दित. The Pharaoh said, no way. फाराव म्हणालो ना, खंडीत ना. And he increased the workload of Israelites. आनी त्या लोकांक दिवचें ताणें कश्ट कामाचें बोर चड केलें He ताणें. was stubborn. तो कठीण जावन आसलो म्हणून. Now, what made Pharaoh to be stubborn? आतां फाराव्याक तें कठीणाचें काळीज जावंक कारण कितें? There is a reason. तें एक कारण आसा. Those days, Egyptians had many gods. त्या दिसांनी इजिप्तांत मस्त देव आसले. Mainly 10 gods. प्रमुख जावन 10 देव आसले. Mainly 10 major gods they believed in. थंयसर 10 प्रमुख देव आसले. Nile River was a god. नाईल न्हंय ती एक देव जावन आसली. The cattle, the sun, and many things were gods. तांची जानवरां, सूर्यो हें पुरो तांकां देव जावन आसले. So there are different names for all these gods. ह्या सकट देवांक विविध नांवां आसलीं. If you see the mummies in Egypt,
You will see the pictures of all these gods inside the pyramid, inside the mummies. आमी इजिप्ताक गेले जाल्यार थंयसर पिरामीड आसा तांचो मम्मीस आसात हे तांची मुखामळ आमी पळयले जाल्यार आमकां समजता. So we will see some pictures of it. Not now, I will show you. I will tell you, and then I will show you a picture of each god of Egyptians. One is god of Nile. It's called Happy. Another god called Capri. There are so many gods. इजिप्तांत सबार देव आसले तांकां विविध नांवां आसलीं. And what did God do? ह्या देवांनी कितें केलें? Each plague was against one god. एक देव आनी एका देवा विरोध खेळ खेळूंक सुरू केले. Each plague was not a plague against the people, but against the God, because we read in the Bible, God told Moses, I'm going to punish the gods of Egyptians. एक देव आनी एका देवा लोका विरोध न्ही. कित्याक देवान मोइसेक धाडटाना म्हणलें हांव ह्या देवाक हांव तांकां पनिशमेंट दितलो म्हणून. That is why one God, first God, the god of Nile, नाईल म्हणलो देव was affected. पयलें ताका The water turned into blood, ताका देवान रगत जावन बदलेलें. and it was good for nothing for many days. तो खंयच्याय उपकार नाटल्या परी जालें. Then the people cried to God, तो लोकांन देवाक उलो God मारलो. of Nile, या नाईल म्हणल्या देवा उलो but no मारलो. use. पूण कांय फायदो जावंक ना. Then they came to know this God is useless. तो तांकां समजलें वो देव कांय फायद्याक वरचो देव न्ही. After that God is defeated, God sent Moses again to Pharaoh. ह्या देवाक सलवयल्या उपरांत परतून देवान मोइसेक पारावेसेशी धाडले. God sent Moses to Pharaoh. देवान मोइसेक पारावेसेशी धाडले. And Moses asked, Pharaoh, are you ready to send my people? आनी परतून विचारलें फाराव्या म्हज्या लोकांक सोडूंक तूं तयार आसाय की? Then Pharaoh did not obey. परतून तो तयार He नासलो. stubborn his heart, तो कठीण ताच्या काळजांत धरून येनासलो. because he has still 9 gods. तो आनी एका देवाक जवळ आश्चर्य म्हणल्यार आनी एका देवा उलो मारता. Then the second plague happened. थंयसर दुसरें कर गायलें जवळ. The Egyptian plague, frogs coming from the Nile river. The god's name is Heketh. थंय न्हंयच्या उदकांत मानके वयर आयिल्ले थंय म्हणलें. You can see the head is like a frog. तांची तकली मानक्याच्या तकले बरी आसली. And all over the country frog covered. सगळ्या त्या देशांत हे मानके भितर सरले. The people cried for help. ह्या वेळार लोकांन कुमके खातीर उलो मारलो. But that God could not help. पूण त्या देवानी तांकां कुमक करूंक ना. And then the next God. आनी एका देव त्या धाडला. And all these 10 gods of Egyptians, one after the another, was destroyed. एका उपरांत हे 10 देवी इजिप्तकारांचे देवान निर्नाम The केले. last God was Pharaoh himself. आनी निमानो देव जावन आसलो फाराव राईच. Because Egyptians, they considered the king as the God. कित्याक म्हळ्यार इजिप्तकारांनी रायाक देव म्हणून मानतेले. And Pharaoh depended on his strength. आनी फाराव राय ताच्यात बळाचेर वंदन आसलो. When Moses came and asked, Pharaoh, are you ready to send my people? केन्ना मोइसे येवन फाराव राय म्हणटा म्हज्या लोकांक सोडूंक आतां तूं तयार आसाय की? Pharaoh depended on his own strength. फाराव राय ताच्यात बळाचेर वंदन आसलो. And he said, I'm not ready. ना हांव तयार ना म्हणालो. I will not send the people. हांव म्हज्या लोकांक धाडिना म्हणालो. And that is when the firstborn of Pharaoh and all the Egyptians were punished. आनी ते दळा फारावाक जल्मालो पयलो जनीत आनी तशेंच इजिप्तकारांक जल्माले पयलो जनीत भुरगो. And it is written in the Bible, आनी पवित्र पुस्तकान बरयला. when his own son died, he took the body of his son in his hand. He cried loudly. The whole Egyptians heard his cry. केन्ना तसो पूत मरण पावलो ताची कूड हातान कावन तो व्हडल्यान रडूंक सुरू केलें. सगळ्या इजिप्तकारांनी ह्या रायाचे दूख बोब आयकलें. And all Egyptians came to know this God, their God, the king, he is crying. आनी तो वळ्या सक्कड लोकांक समजलें की तांचो देव तांचो राय रडता. He is the last hope they had. तांकां निमानी भरवस आसलो ह्या रायाचेर. And that God is crying. आनी तो देव आतां रडटेत आसा. And that is when Egyptians came and told Israelites, go, go, go. Wherever you want, you go. And they were ready even to remove their ornaments and gave to them and say, go. आनी तो वळ
इस्रायल परजा इजिप्तकारांनी इस्रायल म्हणले तुमकां खंय वचोंक जाय वसा वसा म्हणून तांचे कितें म्हणलें आसलें पुरो तांकां कांडिलें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. This is how they got deliverance. आनी अशें तांकां सुडका सुडवून मेळ्ळी मोगाचें. Now, how to apply this in our lives? हे आमच्या जिविताक कशें आमी ताळपड अशें करचें. Listen very carefully. समांगन आमकां आयका. We also have many gods inside. आमच्या भितर साबार असले देव आसात. We also worship many gods inside. आमच्या भितर आमी साबार देवांक आराधन करतात आसा. Money is one God. आमचे पैसे एक देव. Ego is another God. आमचो इगो आमचो अहंकार म्हणलो आनी एक देव. Running after worldly pleasure is another God. संसाराच्या वस्तू फाटल्यान आमी धांवचे आमचो आनी एक देव. Self-centeredness and selfishness is another God. आमचो स्वार्थ आनी हांवस म्हणलो आनी एक देव. Pride and gluttony is another God. आमचो अहंकार आनी आमकां आसची ती आबलेसपण तो आनी एक देव. Image and fame is another God. आमचे नाव आनी व्हडपण आनी एक देव. There are so many gods inside of us. म्हजे भितर असले साबार देव आसात म्हाका. As long as we worship these gods, आमी कितून पर्यंत ह्या देवाक आराधन करता we will not surrender ourselves in front of Jesus. आमकां सोम्या मुखार आमकां संपूर्ण समर्पण करूंक जाय. Even though Jesus said, "Come and worship me," जेजू म्हणटा येया आनी म्हाका आराधन करा. we are not ready to surrender totally. आमी आमकां संपूर्ण तरान सोम्याक समर्पण करूंक Because साध्य we have our own plans, कित्याक आमकां आमचींत म्हणली योजना our own desires, आमकां आमचींत म्हणली आशा our आसात. own expectations, आमकां आमचेंत म्हणले एक्सपेक्टेशन्स आसात. and these are our gods. आनी हे जावन आसात आमचे देव. It is better we destroy these small gods inside of us and surrender ourselves totally to Jesus. आमचे भितर असले ह्या धाकट्या धाकट्या देवांक आमी नाश करून आमकां संपूर्ण तरान देवाक समर्पण करचें गरजेचें मोगाचें. Otherwise, God will destroy these gods. ना जाल्यार देव आमचे भितर असल्या देवांक नाश करतलो. Just like God destroyed the gods of Egyptians. जशें देवान इजिप्तकाराच्या देवांक नाश केल्ल्या बरी. Because he wanted to deliver Israelites from Egypt. आपणाच्या परजेक इस्रायलकारांक इजिप्तकाराच्या त्या बांदपासांतले देवाक सुडका दिवंक मौन आसतलें. One day one gentleman came to us. एक दीस एक तरणाटो पाद्रापा लागीं आयलो. He was a tall man. तो लांब मनीस. Well built body. बरी ताजी शरीर आसतलें. He came inside of my room. तो पाद्रापाच्या रूमाक आयलो खंय. And he said, "Father, आनी पाद्रापाडे I म्हणालो never bowed in front of anyone." हांव कोणाय मुखार बागवाल्लो न्ही. Then I wondered, how come he cannot even get inside the room without bowing down, because he's tall, so tall, and how can he say that he never bowed down in front of anyone? पाद्रापान चिंतलें गे ताका पाद्रापाच्या रूमा भितर जे जाल्यार बागोवन येवचें पडलें. आनी हो म्हणटा हांव येदोळ म्हज्या जिवितान कोणाय की बागवालो ना आनी कशें म्हणचें गे म्हणून. But he was talking about his own ego. तो ताज्यात इगो विशान ताज्यात व्हडपण अहंकारा विशान उलोवन And then I was ready to listen to him. पाद्राप ताका आयकूंक चिंत दिवन आसलो. Then he said, ताणें म्हळें खंय, "Father, फादर, but now I am always bowing down in front of everyone." आतां हांव हर एकल्या मुखार बागवत येत आसा. I asked him, "What happened?" कितें जालें? You said you never bow down in front of anyone. तुवें सांगलें येदोळ्याक कोणाय मुखार बागवाल्लो ना म्हूण. Now what happened? आतां कितें जालें? Then he said, तो ताणें म्हळें, "Father, some time back I was caught in a child abuse case. थोडे तेंपा पयलीं भुरग्याक एब्यूज केल्ल्या भशेन भुरग्यांक उपेग केल्ल्या भशेन हांव शिरकोन पडलो. And I was in the prison. हांव जैलांत आसलो. And now I'm on bail and came out. म्हाका जामीन मेळ्ळ्या तारीकून आतां हांव भायर आयलां. Now when I came back home, हांव घरा फाटी आयिल्ल्या वेळार my wife is not accepting me. म्हज्या बायलेन म्हाका स्विकार केलो My ना. children do not talk to me. म्हजी भुरगीं म्हजे कडेन उलोवंक नात. When I come back home, they go to their rooms and close the door. हांव घरा आयिल्ल्या वेळार ती तांच्या रुमाक वतात आनी बागील घालतात. My wife prepares the food and keep it on the table, and she doesn't even talk to me. म्हजी बायल खाण जेवण रेडी करता मेजार दवरता म्हजे कडेन एक शब्द उलयना. I am afraid and ashamed to look at my children's face and my wife's face. हांव भियेला आनी म्हाका लज दिसता म्हज्या बायलेचे भुरग्यांचे तोंड पळोवच्या खातीर. Now I have only one thing in my life. आतां म्हज्या जिवितान एकच एक संगत आसा. Most of the time I go to the adoration chapel in my parish, kneeling down and bowing down, and when I come back I go to my room and open the Bible and read,
and then watch the divine live streaming and all these things. This is the only thing I do now in my life. आता हांव एकच करचे इगर्जेक वयता आराधनेच्या खोपेलान बसता थंयसर बाग घाता आनी थंयसर बसून दिंबयेर पडून नमस्कार करून आराधन करता. घरा फाटी आयल्या उपरांत म्हज्या रूमा उक्तें आनी रूमा भितर येता. म्हजो पवित्र पुस्तक उक्तकन हांव थंयसर वाचता, मागणें करता, आराधन करता. Praise the Lord. Praise the Lord. And he said, now I always bow down in front of everyone. आनी तो म्हणालो आतां हांव केदाळाय दुसऱ्या मुखार बागवाता. Then I told him, तवळ हांवें ताका म्हळें, my dear friend, म्हज्या मोगाळ इश्टा, now you are in the right track. आतां तूं तुज्या सारक्या वाटेर आसा. Now you are walking in the path of salvation. आतां तूं सोडवणेच्या वाटेर चलत आसाय. Some time back you were worshipping another God inside. थोड्या तेंपा पयलें तूं तुजे भितर आसलेल्या आनी एका देवाक आराधन करना. Your ego, तुज्या your अहंकाराक, selfishness, तुज्या स्वार्थाक, your pride. तुजो गर्वाक. God gave you a lot of chances to repent and destroy these small gods inside. देवान तुका सबार अवकाश दिले तुजे भितर आसलेल्या असल्या देवांक सत्यानाश करच्या खातीर. But you never use these chances. पूण देवान दिले अवकाश तुवें उपयोग करूंक नातले. Because he had told me he never attended a retreat, he never went to church, but now he's 24 hours in the church. पूण तो ताच्या जिवितान केदाळेक रितीर वाथेर जाल्लो, भागीदार जाल्लो न्ही. आतां केदाळय आराधनाच्या त्या खोपेलांत आसता. So I told him, पाद्राबान ताका म्हळें since you were not ready to destroy this God whom you were worshipping inside, God destroyed it. तुज्या भितर आसलेल्या देवांक तुका नाश करूंक नाका आसलें, त्या देखून देवान तुज्या भितर आसलेल्या देवांक नाश केलें. Now I am happy about you. म्हाका आतां संतोश त्या विशयान. Though he was not happy about himself. ताका ताच्याच विशयान संतोष नातलो. Don't worry, you are in the right track. काही वरीस कर नाका, तूं आतां सारक्या वाटेर आसाय म्हणे. Praise the Lord. Praise the Lord. So my dear brothers and sisters, म्हज्या मोगाल भावांनो भयणीनो, most of our problems in our families, सबार आमच्या कुटुंबांतल्या समस्ये, most of the situations in our families, मस्तू आमच्या कुटुंबांतले परिस्थिती, most of the crises in our lives, आमच्या जिवितांत सबार असले समस्या, these are permitted by God हे आमचे घरचे बिकॉज आमचे ते to purify you, आमकां नितळ करच्या खातीर, to cleanse you. आमकां नितळ करच्या खातीर. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lift up your right hand and say, thank you, Jesus. आमचो उजवा हात आमी उबारून अर्गां तुका सोमया म्हणी आमी. Praise you, Jesus. ओगळाव तुका सोमया म्हण्या. We love you, Jesus. आमी तुजो मोग करता सोमया. We glorify you, Jesus. आमी तुज्या नांवाक ओगळाव दिता. Thank you, Jesus. अर्गां तुका सोमया. Some time back, थोडे तेंपा पयलें I had uncontrollable anger. म्हाका कंट्रोल करूंक जायनातलो राग येयल्लो. I used to get angry very fast. पद्राबा कठीण राग वेगी येतलो खंय. I used to be hurt very fast. पद्राबान दुखोवचें आसलें खंय. And then, I don't want to give the whole details because of lack of time, but let me tell you in short. वेळाच्या अभावा खातीर सगळें डिटेल तेन्ना पद्राब सांगना, मोटव्यान सांगता. And I was appointed to different retreat centers. पद्राबाक विविध रितीरेच्या केंद्रांनी तांकां अपॉइंट केल्लें. I was in Tabor Retreat Center, Mumbai. पद्राब बॉम्बे थंयसर ताबोर रिट्रीट केंद्रांत I आसलो. was in Divine Retreat Center, Porta, पोटा डिवायन रितीर मंदिरांत थंयसर आसलो. now in UK. आतां युकेंत आसा. But wherever I went, पद्राब खंयसर गेला, God sent so many people to irritate me. देवान सबार लोकांक पद्राबाक उपाद करून इरिटेट करून धाडलें. Team members, volunteers, neighbors, friends, retreatants, everyone started irritating me. पद्राबाचे टीम मेट्स, टीम मेंबर्स आनी ताच्या बरोबर रिट्रीटाक आयले वॉलंटियर सबारांनी पद्राबाक इरिटेट उपाद करचे आसले. Practically every day I was getting angry and shouting at everyone, trying to change them. हर एक दिसा पद्राबा मस्त राग येतो, हर एकल्याक उलोवचें, हर एकल्याचे झगडचें आसलें. I tried my best to change all of them. पद्राबान तांकां हर एकल्याक बदलूंक प्रयत्न केल्ले. By shouting and getting angry and threatening them. तांचे तांकां बोब घालून राग करून तांकां बदलूंक प्रयत्न केल्ले. And at the end I was tired. आनी अकरेक पद्राबा पुरो जालें. And I understood this world is so bad and only I am good. वो पद्राबा बगलें वो सगळो संवसार पाड, हांव I एकलो cannot मात change बरो. these people. ह्या लोकांक म्हाका बदलूंक जायना. I started criticizing everyone. तांकां हर एकल्याक क्रिटिसायज करून पद्राबान सुरू केलें. And I started sharing with my friends, all these people are all useless. पद्राबान ताचे इश्टा कडेन सांगूंक सुरू केलें हे कांय फायद्याक पडचें न्हय म्हणून. But irritations from other people did not stop. दुसऱ्यान जावन पद्राबाक इरिटेट उपाद करचे ते रावो ना. One day I was in Divine Retreat Center, English section, I was preaching the word of God. पद्राब एक दीस दिवायन मंदिरांत
ते एका सेक्शनांत थंयसर रितीर प्रीच करन When I असतना was preaching, पदराप प्रवचन दिवन असताना one lady was standing, she stood behind at the last bench, last seat, and she was standing there and shouting at me using some bad words, abusive language, pointing the fingers at me. पटल्यान असली एक स्त्री उबे रावन पदराप थंय जावन तिचे बोट पदरापाक दाखोवन कठीण उतरांनी पदरापाक उलोवंक लागले गी Only when I was preaching, I used to get peace of mind. Now that also started. पदरापान प्रवचन दिताना मात्र पदरापाक समाधान संतोष भोगतलो की आता तिने वगडावन काण गेले Suddenly my anger raised inside. तक्षण पदरापाचो राग ताचे भितर सोडलो गी I was wondering why she's shouting at me. पदरापान चिंतले की ही कित्याक म्हजे थंय बोबो And घालता all the people saw this. या सकट लोकांनी कोण आसले तांणी They were पळयले looking at this lady and looking at me. तिका पळयतले आनी पदरापा पळयतले They were wondering what is going on here. तांकां आजब जालें हांगा कितें जाता म्हणून And I was seeing her for the first time. पदरापान तिका पयले फावटी पळोवचें न्ही And some people, they tried to keep her quiet. थोड्यांनी तिका वचून वगेच रावंक सांगलें न्ही But she was not listening to anyone. पूण ती कोणाक आयकनातली She's going on shouting at me. पूण ती बोबो घालून आसली गी Then suddenly my anger raised inside. तक्षण पदरापाचो राग तकले सोडलो I looked around पदरापान येणे तेणे पळयलें न्ही and I understood everybody is with me. आनी पदरापा बगलें न्ही सक्कड पदरापा सांगत They आसा all are upset about her. सक्कडांक तिचे राग आसा म्हण कळलें न्ही Then I thought, okay, now it's the right time to shout at her and ask her to get out. पदरापाक चिंतलें न्ही वो जोगतो वेळ तिच्या थंय बोबो घालून तिका हांगा तावन निकाल म्हणून And I was सांगचें about to open my mouth and shout at her and ask her to get out. पदरापान आपणाचें तोंड उक्तें आनी तिका गाळी दिवंक वा धांवणोवंक म्हूण चिंत आसतना But before I was about to open the mouth, suddenly the Lord gave an inspiration in my mind. पदरापान तुजें तोंड उक्तें आनी तिका बोबो घालूंक चिंता म्हणटाना देवान पदरापाची मोतीक उजवाड दिलो The Lord said, आनी देवान म्हळें my dear son, म्हज्या मोगाळ पुता now if you get angry publicly in front of everyone, आतां सगळ्या मुखार तुका राग येत जाल्यार the whole community will know that you have uncontrollable anger. तो सगळ्यांक घालतलें की तुज्या रागाचें तुका नियंत्रण ना म्हणून Now only I know, nobody else knows. आतां म्हाका एकल्या मात्र गोता आतां सगळ्यांक घालतलें Not only that, you are just completed, just now you are talking about forgiveness. आतां तूं येदो म्हणसर भोगसतना विशयान उलोवन आसुल्ली So you just keep quiet. तूं तुजें तोंड दांप Don't be a scandal to these people. दुसऱ्यांक एक आतां नालिसाई जायनाका Then immediately I smelled the danger. म्हाका तक्षणा कितें हांगासर जावंक आसा अवघड ताच्या विशयान And म्हाका I समजलें suppressed my anger inside. पदरापान तसो राग ताचे भितर तो दामून And दवरलो I looked at that lady पदरापान त्या स्त्रियेक पळयलें and smiled आनी तिचे थंय हांसो दिलो and said, my dear sister, please be seated. Thank you very much. आनी पदरापान म्हळें की म्हज्या मोगाळ भयणी बस देव बरें करूं म्हणून Instantly she sat down there. आनी तक्षण ती बसली खंय And everyone was shocked. आनी सगळ्यांक एक अजाप जालें They came to know Father Joseph is a saint. सगळ्यांक कळलें की फादर जोसेफ एक सांत म्हणून But only I knew what was going on inside of me. पण पदरापाक मात एकल्या कळीत आसलें ताचे भितर कितें चलोन आसा And somehow I managed to finish my session. पदरापान तो उलोवप कशेंय मुग्दोवंक प्रयत्न केले And when I went to the sacristy, पदराप केदाळा भितर साक्रिस्तीक गेलो some ladies were sitting next to her. तिच्या बगले त्या स्त्रियेच्या बगले बसून आसल्यो स्त्रियो They came running to me. त्यो साक्रिस्तीक धांवून आयल्यो खंय They said, Father, don't feel bad. आनी ती म्हणाली की पदरापा पाड चिंती नाका बेजार She was not shouting at you. ती तुजे थंय बोबो घाली नाटली She is mentally sick. ती मानसीक पिडेस्त She has problem with the husband. ती तिका तिच्या दादल्या काही समस्या आसलो She was shouting at her husband. ती तिच्या दादल्याकडे बोबो घालून आसल्यो Since you are the only man standing, he was pointing the fingers at you. That's all. तू हांगासर एकलोच दादलो उबे रावन आसलो त्या देखून तुजे थंय बोर देखून ती तशी बोबो घालून So आसली we brought her to change her life आमी तिचें जिवीत बदलूच्या खातीर तिका हांगासर हाडले and get healing. आनी तिका सुडका मेळच्या And you खातीर don't need to feel bad, Father. आनी तुवें त्या खातीर पाड चिंचे नाका पाद्रबा She was even shouting at the previous preachers also. ती तुमच्या पयल्या आयिल्ल्या प्रवचन दिल्ल्या पाद्रबाकी तिने बोबो घाल्यात And they all kept quiet, Father. आमी हर एकली आमी ओगीत बसल्ले हांव Then I remembered. ते दळा पाद्रबाक उडास Thank God. देवाक अर्घां दिली If I had shouted at her, जर तर हांवें तिचे थंय बोबो घाल्यो जाल्यो जाल्यार ask her to get out, तिका हांगा तो निकाल म्हणलें जाल्यार the whole world will come to know not only she, even I'm mentally sick. सगळ्या संवसाराक कळटलें तिका मात न्ही सगळ्याक कळटलें की हांव मानसीक पिडेस्त I have uncontrollable anger.
म्हाका नियंत्रण करूनातलो करूंक जायना तसो राग आसा म्हण कळते आसले Then I said, Lord, you saved me today. तेद्रा पाद्राबान म्हळें सुमिया तुवें म्हाका बचाव केलो I don't know how long you will continue saving me. म्हाका कळीत ना आनी कितलो तेंप तुका म्हाका बचाव करतलो म्हण Immediately I went to the chapel, तक्षण पाद्राब knelt down in front of Jesus, जेजू म्हाका दिंबीर पडलो खंय and cried in front of the Lord for the first time, आनी जेजू म्हाका दिंबीर पडोन रोडोंक लागलो खंय asking, आज Lord, control my anger. जेजू कडेन मागोंक लागलो म्हजो राग नियंत्रण करून करपा दी Through all these years of experiences, इतल्या वर्सांच्या अनुभवान by sending so many irritating people in my life, म्हज्या जिवितांत म्हाका उपाद करचे इरिटेट करचे इतल्या लोकांक धाडन you were trying to change my life. तूं म्हाका बदलूंक आशेतलोय But I never knew this. म्हाका हें कळीत नातलें I thought I have to change them. हांव चिंतलो हांवें तांकां बदलीचें And I was busy focusing on them and trying to change them. आनी हांव तांकां बदलूंचे तांकां फोकस करचे मेथड जावन आसलो So problem increased. ताजे कडेन समस्या चड जाले Number of irritating people also increased. म्हाका उपाद करचे इरिटेट करचो संकोय सोडलो But now I know पूण आतां म्हाका it कळीत is आसा not they who are supposed to change. I am supposed to change. तांणी बदलाचें न्ही हांवें बदलाचें And then I cried and begged in front of the Lord. हांव रोडलो आनी जेजू कडेन हांवें मागलें Let me tell you, after that I have not seen much irritating people. त्या उपरांत पाद्राबाक उपाद करची इरिटेट करची लोक मस्तून नातलो खंय After that, only good people around me. ताजे उपरांत पाद्राबाच्या बोवारी बरी मनशां मात्र आसात खंय Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Then I understood one very important point. पाद्राबाक त्या मरीपाद एक वर्तो संगत कळी जाली All these people who are around me, म्हज्या बोवारी आसली सक्कड जाणां all those who are irritating and disturbing me, म्हाका उपाद करतली इरिटेटेड करतली all those people who are torturing me, criticizing, accusing me, म्हाका कोण कश्ट दितली दग दितली म्हाका कोण नकारात्मक रितीन उलयतली they are all appointed and sent by God to change me, तांकां हरी एकल्या की देवान धाडले म्हाका बदलूंचे खातीर purify me. म्हाका नितळ करचे खातीर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Even this retreat, ह्या रितीरे वेळारी I don't know how many of you will be changed. म्हाका कळीत ना कितली तुमी बदलातली I'm म्हणून not interested in knowing that. म्हाका ते जायचे म्हणना But one thing I'm sure, पूण एक संगत म्हाका I'm getting स्पश्ट. changed. हांव बदलाता I am getting changed. हांव बदलातलो I'm getting purified. हांव नितळ जातलो I'm getting cleansed. हांव नितळ जातलो Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Look at your husband now. If he's here around you. तुझ्या बोवारी तुजो दादलो आसा जाल्यार ताका घडी पडली Look at your wife. तुजी पत्नी तुझ्या बगलेक आसा जाल्यार तिका घडी Look at your पडली superior. तुजी सुपिरियर आसा जाल्यार तिका Look घडी at your पळयचे community members. तुझ्या कम्युनिटीचो सांदो तुझ्या बोवारी आसा तिका घडी पळयचे खंय These are appointed by God to torture you, देवान तांकां विसरली तुका कश्टूंच्या खातीर so that you may be holy. तू त्या मारीपा तू पवित्र जावच्या खातीर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड There are so many saints from the communities because of the torture from the community members, right? त्या देखून सबार कम्युनिटी जावन शांत उप जाल्यार कित्याक तांकां कश्ट दिल्या वरवीं Sometimes church itself will torture you. थोडे फावटी आमची पवित्र सभा आमकां कश्टूंक बरो Saint Padre Pio was tortured by the church, official church. पाद्रे पियोक पवित्र सभेन कश्ट दिले म्हण And then the same church canonized him. आनी त्याच पवित्र सभेन ताका सांत म्हणून पासारले It's not the mistake of the church. हे पवित्र सभेची मिस्टेक चूक It न्ही is permitted by the Lord देवान तांकां to ह्या पवित्र सभेमध्ये purify his ताका Padre नितळ Pio. करच्या खातीर Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड If Padre Pio was not a holy person, पाद्रे पियो जर तर पवित्र नातलो जाल्यार he would have already left the church and start another denomination. तो पवित्र सभा सोडून आनी एक पंगड सुरू करता आसलो There are so many of our family members left the parishes, left the Catholic Church and joined other groups just because the parish priest did not smile at them. आमच्या कुटुंबातले सभासन पवित्र सभा सांडून इगज माता सांडून दुसऱ्या पंगडांक गेल्यांत वेतात जाल्यार आमच्या विगारान आमकां एक आसो दिवनान म्हणल्या खातीर That is because they don't know how God works in our lives. तांकां कळीत ना देव कशें आमच्या जिवितान काम करता की म्हणलें Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड God is purifying you, my dear brothers and sisters. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो देव ह्या घडी आमकां नितळ He is करतेत आसा cleansing you right now. ह्या घडये तो आमकां नितळ करतेत आसा When you are listening to this word of God,
केदना तुम्ही देवाच्या उतराक ऐकतात Every word that is preached here is cleansing you, हर एक शब्द हांगासर प्रवचन केलो आमकां नितळ करतात आसा purifying you. आमकां नितळ करतात आसा Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया Lift up your right hand and say hallelujah. आमचो उजवा दोय रुकाल आमी हालेलुया म्हणया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Praise you, Jesus. अगलाब तुका सोमी आंजे Hallelujah. हालेलुया Now let me tell you one more incident. आणि एक घडीत हांव तुमकां सांगूंक आशेता Israelites were saved from Egypt. इस्रायल पदा इजिप्तात हांव भायर येता आसतना How many days are needed for them to reach the promised land? त्या बसयलेल्या गावाक पावोंक कितले दीस तांकां जाय आसले According to Bible, पवित्र पुस्तका प्रमाणे only 11 days are enough to reach the boundary of the promised land. त्या बसयलेल्या गावाची बाउंड्री पावोंक 11 दीस पुरो आसले But how many days Israelites took to reach the promised land? पूण इस्रायल परजा त्या बसयलेल्या गावाक पावोंक कितले दीस वा कितली वर्सां हांगान गेली 20 years? 40 years. 40 वर्सां Who was their guide? तांचो मुखेली कोण Moses. Who was guiding Moses? God. तांचो मुखेली कोण मोइसेक कोण गाईड करनासलो Very poor guide, right? Within 11 days they should have reached and took 40 years. 11 दिसांनी पावच्या कडे 40 वर्सां आनिले तर तांचो गाईड तितलो बरो म्हण न्ही म्हण जालें Why did God take 40 years? कित्याक खातीर देवान 40 वर्सां आनी गेली Suppose this is Egypt. जर तर ये इजिप्त म्हण जाल्लें जाल्यार This is promised land. ते प्रॉमिस लँड जालें बसयलो गांव जाल्लो जाल्यार From here to here is only 11 days of journey. हांगा तावन थंय वचूंक खाली 11 दीस But God took 40 years. पूण देवान 40 वर्सां आनी गेली Instead of taking the straight road, डायरेक्ट नीट वाट कान घेवच्या बदलाक he took a long road तांकां एक लांब पयन वा लांब वाटेन आपोवन व्हेलें going around the promised land. एक सगळी एक बोवाड खान आपोवन व्हेलें On the way, God tested them. वाटेर देवान तांची परीक्षा केली You know why? कित्या खातीर Because God knows देवाक कळीत आसलें my people, म्हजो लोक they don't know me. तांकां म्हजी वळख ना They are in Egypt. ती इजिप्तान आसली They are influenced by the Egyptian gods. तांकां त्या इजिप्ताच्या देवांचो अनुभव आसलो तांचे इन्फ्लुएन्स आसले They have more attachment to those gods. त्या देवान तांकां चड आसक्त आसली प्रभाव आसलो And they follow those gods. आणि ती त्या देवाचो पाटलाव करनासली Therefore, even if I take them to the promised land, जर तर आमी तांकां ह्या बसयल्ल्या गांवाक वापोवन व्हेलें जाल्यार they will make this promised land another Egypt. ती बसयलो गांव आनी एक इजिप्त जावन ती बदलितली They will make mummies and daddies here in this place too. थंय वचून ती मम्मी आनी डाडी करती आसली Therefore, what did God do? त्या देखून देवान कितें केलें God started purifying them. देवान तांकां नितळ करूंक सुरू केलें God permitted suffering, struggles, obstacles in their path. देवान तांकां कश्ट दगदोनी आनी तांकां सबार कश्ट तांच्या जिवितान दिले The first one, Red Sea. तांबडो दर्यो पयिल्ले God did not arrange a vehicle or boat or anything beforehand. देवान तांकां पयलें एक वाहन जावं एक बोट तांबड्या दर्यांतल्यान पयन करूंक तयार करूंक दवरूंक नासलें When the great flood came, God has already arranged a big ark of Noah's ark. But here God did not arrange anything for them. नोएच्या काळार कठीण दुखोळ वा बर्ग लायल्या वेळार देवान पयलेंच एक तारो तयार केल्ले When Israelites saved from Egypt, Moses and all the Israelites came in front of the Red Sea, they could not go. पूण हांगासर इजिप्ताच्या गुलामपणांतले भायर तांबड्या दर्ये कडेन पावता आसतना देवान उतरोंक तांकां कांय तयार करून दवरूं नासलें Until they reached there, all the Israelites were clapping the hands and saying, "Praise the Lord, hallelujah." त्या दर्याकडे तांबड्या दर्याकडे पावतना तेदो पर्यंत ते हात वयर करून ताळयो पेटोवन देवाक हालेलुया स्तुती करन आयिल्लीं When they reached there, they knew there is a block. आतां थंय पावतना तांकां समजलें थंयसर एक अडखळ आसा They looked back, ती फाटीं पळयतात and Pharaoh and soldiers are coming after them. फारोवाचे सैनीक ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान Then they आसले were tensed and worried. आनी तवल ती भियेलीं खावजेलीं They came to Moses, आनी ती मोइसे कडेन आयलीं and Moses looked up.
आणि मोइजे वयर पळयता and God disappeared. आणि देव दिश्टी भायर गेल्लो Until then, God was very active. आणि तेदो पर्यंत देव क्रियाल तरान आसलो When they were really in need of God, God disappears. केतना तांकां देवाची गरज असली त्या घडये देव तांकां Have दिनातलो you noticed this in your lives? तुमच्या जिवितांत ह्यो घडये तुमकां Our God भोगल्यात has a tendency like this. आमच्या देवाक असले एक थाळणी वा असले एक देवाक अवकाश आसा When we really need Him, आमच्या जिवितांत आमकां गरज आसतना He is not there. तो ना थोडे पडी Otherwise, He is always there. नाजाल्यार तो केदाळे आमच्या सांगात आसा So what happened? त्या घडये आमी कितें Why करता does God do like that? कित्या देव तशें करता Remember these Israelites. इस्रायल पद्य सोडा They came to Moses ती मोइजे लागीं आयली and said, आणि म्हणाली "Why did you bring us out of this Egypt? आमकां कित्याक इजिप्तांतले भायर Are हाडले you going to kill us all? आमकां हांगासर जिवेश मारूंक हाडले इंगी Do something." कितेंय कर Then he looked up. मोइजे वयर पळयता He was still there until here. He was here, and now I don't see him here. तो हांगा आसलो असा म्हाका दिसना Then the people knew Moses is in confusion. आतां तवळ लोकांक समजलें मोइजे घुसपट गोंधळांत आसा Then their real nature came out. तवळ तांचो नीज स्वभाव भायर आयलो One by one, they stood in the queue and called his father, his grandfather, his great father, and they started using abusive language against Moses. एक एकली लायनी रावन म्हणल्यार बरी मोइजेक नाका जाल्ल्यो गाळयो उतरां दिवन ताका येटोंक लागली Poor Moses, he had to listen to all this abusive language. पूण ह्या मोइजेन हे सगळे लोकां तावन आयकाचें पडलें Remember, God permitted this. उडास दोरा देवान हें सोडलें Two things. दोन संगती One is for the Israelites to bring out their real nature. इस्रायलाक इस्रायलाक तांच्या नीज स्वभावाक आडोवंक Second thing, to teach Moses a patience. दुसरें मोइजेक सोंसणीकायेची एक शिकोवन दिवच्या खातीर Moses was also not a good person. मोइजे एक बरो मनीस न्ही He was an impatient person. ताचे ती सोंसणीकाय नातल्ली And he even killed an Egyptian when he was angry. ताका राग आयल्या वेळार इजिप्तकाराक ताणें जिवेशे मारले And he, when two people were fighting between each other, he wanted to solve the problem. दोग व्यक्ती थंयचे इजिप्तांत लढाई करनासल्या वेळार ताका ती लढाई रावोंक जाय आसली He said to one person, "Keep quiet." एकल्याक ताणें सांगलें तोंड दाम He said, "You keep quiet." ताणें सांगलें तूं तोंड दाम He asked another person to keep quiet. ताणें आनी एकल्या म्हणलें तूं तोंड दाम He also did not respect him. ताणेंय ताका गौरव दिवना And then Moses knew he has to settle the problem मोइजेन वो समस्या परिहार करी जाय आसलो and bring peace between them. आणि तांच्या दोगां मदें समाधान हाडी जाय So he आसलें took one stone and killed one person and settled the problem. एक फातर काडून एकल्या जिवेशे मारलो आणि ताणें प्रॉब्लेम सॉल्व केले Because he समस्या has परिहार no patience. ताचे ती सोंसणी काय नातल्ली So God त्या देखून देवान took him as the suitable leader for these impatient people. त्या देखून देवान असल्या एका मुखेल्याक विसरून काडले या सोंसणी काय नातल्ल्या लोकांक एक मुखेली जावन That is how God gives you suitable life partner. त्या देखून देव आमच्या जिवितांत तुका फावो तसलो एक सांगाती दिता And suitable superiors too. थोडे पडी फावो तसली सुपिरियर आमकां दिता Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Because only then your real nature will come out. तेदाला मात्र तुजो नीज स्वभाव भायर येता Just like that lady shouted at me in the publicly. त्या एका स्त्रिये बरी कशें पाद्र्यापाक त्या पब्लिकली ओपनली उलयली Only then my real nature came out and I repented. तेदाला मात्र पाद्र्यापाची नीज स्वभाव भायर आयलो आणि पश्चाताप Let me tell you, through many incidents, God will bring out your real nature. असल्या सबार गडिता बरी पा देव आमकां आमच्या नीज स्वभावाक हाडटा मोगाचें Only then you will feel sorry for what you were doing. आणि तवळ मात्र आमी केल्ले आमी ओळखून घेवन पश्चातापावंक साध्य मोगाचें Just like that man who came to me and said, "Father, I never bow down, but now I bow down." तेका मनशा बरें हांव येदोळ कोणाय मुखार बागोवना पूण आतां हांव बागवालां He understood his mistake. ताका ताची चूक समजली But it was very painful for him to go through that understanding. ताका ते सगळी ती प्रोसेस सगळे ते जावचे ते कष्टांचे जावन आसले मोगाचे So once everyone finished their abusive language against Moses, हर एकल्यानी मोइजे विरोध उलोवचे मुक्त जाल्या उपरांत suddenly God appeared तक्षण देव परतून प्रत्यक्ष जालो and said, "Moses, are you okay?" आणि मोइजेक म्हणालो आता तू ओके गी And Moses said, "Where were you? मोइजे म्हणालो तू खंय You गेल्लो देवा left me alone in front of this 1.5 million people."
म्हाका एका 1.5 मिलियन लोकां म्हाका सोन्न तूं खंय गेल्लोय. They called me and my father, my mother, my great grandfather. I'm tired. म्हाका तांणी म्हाका मात न्ही म्हज्या आवय बापायक आबा व्हडली मागीर सगळ्यांक तांणी उलो मारलो Then म्हणून. the Lord said, I wanted you to go through this. तवल देव म्हणालो हांवें तुका हें सगळें भोगूंक दिलें Now don't worry. आनी आतां तूं त्या विशयान कांय चिंता Since you are करिनाका. getting purified, तूं तुजे भितर नितळ जाता I'm going to use you. हांव तुका उपेग करता. Take the staff and stretch out. तुज्या हातांत आसली बेतकाडी घे. He stretched out the staff, तुजो मैजेन ताचो हात विस्तारून and the धरलो Red Sea parted. आनी तांबडो दर्यो 2 वांटे जालो. And the one who shouted at Moses and called his great grandfather was the first one to run. कोण म्हळ्यार मैजेक गाळी येतल्यो आनी आजाक व्हडली मागानी बोबो मारलो तो पयलो धांवलो And everybody start running. आनी हर एकली त्या तांबड्या दर्याच्या वाटेन And Moses was watching all of them. मैजे हर एकल्याकी पळोवन And he आसलो also crossed the sea. आनी तोय तांबडो दर्यो उतरालो. After reaching the other side, त्या कुशी गेल्या they उपरांत started worshiping God. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हरगा वगळा स्तुती दिवंक लागले. हालेलुया म्हणूंक लागली. Just some hours ago, they were accusing and blaming. थोड्या वेळा पयलीं ती मैजेक देवाक दुर्सातेली They were showing their real nature. ताचो नीज स्वभाव दाखयतली. But now they are praising God. आतां परतून ती देवाक अर्घ स्तुती वगळाव दितली. God is not impressed. देवाक ती आसक्त नातली. God knew this is only temporary. हें तात्कालिक म्हणलें देवाक कळीत आसतलें. Within 5 minutes, within 2 days, 3 days, they are going to show their real color again. 5 मिनिटांनी 2 दिसांनी एका दिसांनी तांचो परत नीज स्वभाव ती दाखोवंक वयतली म्हण So देवाक instead कळीत. of taking them to the shortcut, God said, take the long cut. तांकां ह्या मोठव्या वाटेन वरच्या बदला देवान तांकां लांब वाटेन आपोवन And व्हेलें. after some time, their water finished. थोड्या वेळान उदक मुक्त जालें. They showed their real color. आनी परतून तांचो नीज स्वभाव तांणी Again, big दाखयलो. problem. परतून व्हडलो समस्या. And then God comes and gives them water. परतून देव येता तांकां उदक दिता. After some time, food finished. थोड्या वेळान खावंक मुक्त जालें. Then big problem. आनी एक समस्या They cursed God. परतून देवाक उलो मारता. They called great grandfather of Moses. परतून मैजेच्या आबा व्हडली माय तांणी उलो मारता. Once they showed their real color, God came back again. परतून तांचो नीज स्वभाव दाखयल्या वेळार देव God परतून येता. gave them manna. देवान तांकां मान्ना खावंक दिलें. After every miracle, God used to say, I am your God, there is no other God. हर एक हाज्या उपरांत देवान म्हळें Believe- हांव तुमचो देव म्हज्या देवा भायर म्हजे भायर दुसरो देव ना. He repeatedly told them like this. हर एक पटी देवान परतून आनी परतून तांकां तेंच म्हळें म्हाका. After every incident, God was watching them. Are they purified? हर एक ह्या सन्निवेशा उपरांत देव तांकां पळयतलो ती नितळ जाल्यान गी निर्मळ जाल्यान गी म्हणून. Then they showed their real nature. परतून तांचो नीज स्वभाव दाखयवन Then God said, now is not the time to enter into the promised land. Let them make one more lap. देवाक समजालें वो वेळ बसयल्या गांवाक रिक्षो वेळ सरको न्हय तांणी आनी एक बावडो वसा. After one lap, God asked them, आनी एक बावडो जाल्या उपरांत देव म्हणालो इसारलें गी now are you ready to worship me as your only God? तुमी आतां म्हाका एकलोच देव म्हणून आराधन स्तुती करूंक तयार आसात गी. God permitted one small problem. देवान आनी एक समस्या तांच्या मध्ये Then धाडलो. they showed their real color again. परतून तांची नीज स्वभाव तांणी दाखयलो. Then the Lord said, you are not ready. Go for one more lap. परतून तुमी आतां तयार ना. त्या देखून देवान म्हळें आनी एक राउंड वस. आनी One more lap. आनी एक बावडो One more lap. आनी एक बावडो वस. And that's how 40 years. आनी त्या देखून 40 वर्सां मोगाचें. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Now, my dear brothers and sisters, म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो at the end they were cleansed. अखेरेक ती नितळ जाली. All those who started from Egypt, कोण पुरो इजिप्तांतल्यान भायर सरली none of them remained except two, तांच्या पैकी कोणी उरोवना दोगां Joshua मात्र. and Caleb. जोशुआ आनी कालेब म्हणली They were already purified. ते दोगी नितळ जाल्ले. Therefore, they could enter. त्या देखून ते दोगां मात्र बसयल्या And गांवा भितर all सरले. the others who entered into the promised land, they were new creation, not the old one, but new creation. आणि जो कोण पण या बसयल्या गावाक भितर सरली ती एक नवी रचना जावन भितर सरली. Unless you sacrifice your old self तुमचे पोरण्या जिविताक तुम्ही पाठ केल्या शिवाय and become new, नवी जाल्ल्या गस्तीन you cannot enter into the promised land. तुम्ही बसयल्या गावाक भितर सरूंक साध्य Until ना. then, you may have to make one more lap, one more lap, one more lap. ते दोन पर्यंत आम्ही गोन बोवाडे मारून तासजी. Are you going through a family problem? तुमच्या कुटुंबात कितें समस्या सादगी That is one lap. ते एक राउंड. Are you going through a financial problem? तुमच्या कुटुंबात आर्थिक अडचणी आसा की That is another lap.
ते आनी एक बोवार्डो. Are you too worried about your own future and tensions, crises, struggles? तुझ्या मुखल्या जिविताविशयी तुझ्या कष्ट समस्या त्यांची चिंतून आसाय की This is another lap. ते आनी एक राउंड आनी एक बोवाडो. Because you have your own gods inside. तुझे कित्याक तुझ्या भितर तुझेच म्हणले देव असतात. God is asking you to sacrifice those gods. देव तुझ्याकडे इस्तारता ये पुरो त्याग सॅक्रिफाइस करीचे. Accept me as your Lord and Savior. म्हाका स्वीकार कर तुझो देव आणि रस्ता You सोडवंदा. will enter into the promised land. तवळ तू बसलेल्या गावा भितर सरतो. Praise the Lord. Praise the Let's Lord. all kindly stand. आम्ही हक्कडा उभी राहूया मग. We are going to worship God. आम्ही देवाक आराधना स्तुती We are करूंक going to येता. praise God. आम्ही देवाक आराधना स्तुती करूंक येता मग. We are going to tell the Lord, आम्ही देवाक सांगूंक येता. Lord, I have so many gods inside of me. देवा मुझे भितर सबार देव असतात. My pride, मुजो अहंकार, my ego, मुजो गर्व, my desire for fame and name, मुजी आशा नावा आणि वगळिके खातीर, desire for money, पैशां खातीर आशा, pleasure, म्हज्या कुडीच्या वडण्यो, wrong friendships, वाईट संबंध, addictions. मुझे ते असले ते There are व्यसना, so many small gods inside of मुझे me. ते असतात लहान लहान असले सबार देव असतात. I want to give up these things या सकट संगतींक आज हांव and, सोडूंक आशेता. and accept you as the Lord and Savior. तुका म्हजो देव आनी रचना सोडवणदार म्हूण स्वीकार करूंक आशेता. Help me, Lord. हेल्प मी लॉर्ड. In this process, या म्हज्या प्रोसेसान म्हाका खूब मोग I need your help. म्हाका तुजी खूब मोग गरज आसा. Help me to get rid of these wrong या things. सकट वाईट आणले भायर म्हाका खूब मोग कर देवा. Help me to destroy this unholiness in my body, from my म्हजे body. ते असले अपवित्रपण पयस करूं म्हाका करपा Help दी. me to purify myself. म्हाका नितळ करूंक करपा दी. The Lord is going to deliver you today. देव आमकां हर एक लागी सुडका सोडवून दिवंक आशेता The Lord म्हाका. is going to heal you. देव आमकां हर एक लागी गुण करूंक आशेता The Lord is म्हाका. going to deliver you. आमकां हर एक लागी सुडका सोडवून दिवंक आशेता. Unless and until you destroy these small things, तुझे ते असले त्या देवांक तुवें नाश केल्ल्या शिवाय you cannot experience the deliverance in your life. तुझ्या भितर तुका सुडका सोडवून अनुभव करूंक साध्य ना मोगाच्या बाबा Now भयणी. Jesus is going to come in front of you. आता देव आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमच्या मध्ये हांगासर We are येवंक going to आशेता. worship Him. आमकां ताका आराधना स्तुती करूंक आपयला Let's मोगाच्या. welcome Jesus into our midst. स्वामियाक आमच्या मध्ये या घडी आमी स्वागत करूया मोगाच्या. He will never abandon you. आमकां कोणाय की तो सांडून घालिना मोगाच्या. After all, only one thing the Lord is interested in. आमचे तावन एकच ते एक स्वामी आशेता मोगाच्या. Your purification and my आमचे purification. आमचे नितळ जावचे तुझे आणि तुमचे आणि म्हजे नितळ जावचे आशेता It is मोगाच्या. better to cooperate with the Lord. आमी देवातय आमी कोऑपरेट करीचे मोगाच्या. देवाक सहकार दिजे मोगाच्या. Do not be stubborn like the Pharaoh. गर्वी जाय नाका, हंकारी जाय नाका मोगाच्या बाबा बहिणी. Pharaoh was stubborn and then he had to pay the price for it. फराओ कठीण काळ जसो दारुण काळ जसो जालो त्या बरी तू जाय नाका. Many of us are stubborn, therefore we are paying the price for it. आमी सबार जाणां दारुण जाल्ल्या वरवीं आमी आमच्या जिवितांत आमी ताका आमी दिजय पडले If you are मोगाच्या. living for money, आमी सबार जाणां पयशां फाटल्यान आसा. making money as your God, पयशांक आमचो देव केला मोगाच्या. then your distraction and pain and suffering also will come through money. तातूंत आमचे पयशा मारी बाद आमकां कश्ट नश्ट आमच्या जिवितांत अणवार येतात मोगाच्या. If you are living for your friendship and wrong relationship, आमी जर तर इश्टा खातीर जे वायट संबंधा खातीर जियेता जाल्यार and even sacrificing your connection with Jesus for this wrong relationship, या वायट संबंधा खातीर जर तर म्हजो आनी देवा जेजू मदलो संबंध हांवें त्याग सॅक्रिफायस केला जाल्यार tomorrow your distraction also will come from this relationship. या संबंधा बानी बाद म्हजी नाश जातले मोगाचे. Anything that you consider as an idol, म्हज्या जिवितान हांव कितेंय म्हजे आयडल म्हूण घेता मोगाचे. your distraction also will come through that. त्या मारी बाद म्हजो नाश येतलो मोगाचे. Money, power, position, name, fame, these are the idols that we keep in our heart. आमच्या जिवितान पैसे अधिकार अहंकार गर्व नाव ओडपण हे सगळे देव आसात मोगाचे. Let's all kind of kneel down. आमी सगळ्यान दिंबेर पडया मोगाचे. So please be seated, please be seated. एकडे बसया मोगाचे. बसया.